दिव्यवाणी 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 क्रिस्ततेई मोगाळ बाबा बहिणींनो, खंयचे व्यक्तीचे विशांत जाण जायचे तर ताचे काळीज आमी जाणा जावंक जाय. जर तर तो मोगाचो व्यक्ती जाता तर ताच्या काळजांत मोग आसा म्हणून अर्थ. जर तर ताचे तें कणवळाय वा दायडाय आसा तर तो दायडसो काळजाचो मनाचो म्हणून अर्थ. त्या देखून खंयचीं बगणां काळजाचेर होंदोन आसात. जेजू जावन आसा एक मोगाचो सागर आनी ताच्या काळजांत मोग आज खतखतोन आसा. ताचें काळीज मोगाचें काळीज जावन आसा. ताचें काळीज दायडाचें जावन आसा. ताचें काळीज मोगान भरलेलें जावन आसा. जुवांच्या वांदेलांत आतां 3 सलबे बळींत आमी पळयतात. देवान इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ताणें ह्या संवसारी आमकां धाडलो. आमकां पातकाच्या बांकपासांतले सोडोवचे पसत, आमकां गुलामपणांतले सोडोवचे पसत ताणें आपल्या खाशा पुताक ह्या संवसारी धाडलो. जेजूचें काळीज मोगान बिरमोतेन भरलेलें काळीज जावन आसा. त्या देखून जुवांचो वांजेल अध्याय 4 जुवांच्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 7 वळी थावन 18वी वळी म्हणसर आमी आयकतावो. देव म्हळ्यार मोग. देव जावन आसा मोग. त्या देखून जुवो आमकां तवळ तवळ तो सांगता, देव तुमचो मोग करता जाल्ल्यान तुमी एकामेकाचो मोग करा. कित्याक म्हळ्यार मोग देवा थावनच येता आनी देवा थावनच उपजता. देव जावन आसा उगम. देव जावन आसा आरंभ. मोगाचो आरंभ आनी मोगाचो शेवट जावन आसा. जो कोण हेरांचो मोग करता तो देवाचो भुरगो जावन आसा. आनी ताचे थंय एक मोगाचें काळीज आमकां पळोवंक मेळटा. ताचें काळीज आज मोगान लासून आसा. उज्याच्या आकट्यान, मोगाच्या उज्याच्या आकट्यान आज लासून आसा. आनी तो देवाचो भुरगो तो जाता आनी देव ताका वळखता. जर तर तो हेरांचो मोग करिना तर तो देवाचो भुरगो न्ही आनी देव ताका वळखच ना. जर तर मोगाचें आमी एकामेकाचो मोग करिनातल्यार, पेन्यांचो आमी मोग करिनातल्यार देव आमकां वळखना. त्या देखून क्रिस्तांव जावन आमी हेरांचो आमी मोग करूंक जाय. आमी देवाचो मोग केल्ले बरी जाता. हेरांचो आमी मोग केल्यार आनी देव आमकां वळखता आनी देवाचीच आमी भुरगीं जाताव. जेजून हेरांचो मोग केलो आनी देव बापूच ताका वळखलो आनी देवाचो सेवाक तो जालो. त्या देखून मोगाचें पवित्र आत्मो स्नान घेता आसतना जॉर्दान न्हंयेंत जेजून हो ताळो आयकलो. हो म्हजो मोगाचो पूत, म्हाका चड मानवला. जेजू देवाचो सेवक तो जालो आनी देवाचो सेवक जावन देवाचें उतर ताणें प्रगट केलें. गलिलियांत आपले मणियारपणाचें काम प्रारंभ केलें. पातकीचीं बदला, सर्गींचें राज लागीं पावलां. मोगान भरलेल्या खालसान ताणें हो संदेश प्रगट केलो आनी जायतो लोक ताच्या मोगान भरून पवित्र स्नान घेतलो आनी पातकाक पाट करून देवा थंय ते एकवटून ते रावले
आणि देवा कसं ते वळखले. आपण देवाची भुरगी म्हणून ते वळखले. मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो, आम्ही देवाची भुरगीं जायचे तर, देवान आमकां वळखचे तर, आमी आमची फातकांची वयर बोगसनी आमी मागोवंक जाय. आमी पाश्चात्ताप पावन देवाचेर विश्वास आमी दवरूंक जाय. देवा थंय आमी पाटी परतोवंक जाय. आनी तवळ आमी देवाची भुरगीं आमी जातावो. जुवांव आपल्या पत्रा आपूण बायन म्हणटा, जर तर आपूण देवाचो मोग करता म्हणून सांगल्यार आपल्या भावाचो मोग करिना तर तो फटकिरो तो जावन आसा. देवाची भुरगीं जावंक साथ दिना म्हणटा जुवांव. त्या देखून मोगाचे न्हू, आमी हेरांचो आमी मोग करूंक जाय. मोग करिनातल्यार आमी देवाची भुरगीं आमी जायना. देवा कसं आमी वळखना. त्या देखून मोगाचे न्हू, देव जावन आसा मोग. देव म्हळ्यार मोग. आपल्या मोगान हो संवसार ताणें रचलो आनी आपल्या मोगान ताणें मनशाक ताणें रचलो. आपल्या सगळे स्वरूप जावन ताणें रचलो आनी आपल्या काशा पुताक कितें केलें? आपलो मोगूच ताणें उक्तापे ताणें केलो. आपलो मोगूच ताणें उक्तापे केलो. एकल्याच पुताक जावन आपलो मोगूच ताणें उक्तापे ताणें केलो. आनी मोग हातून आटापून आसा. देवाचो मोग केल्ल्यात न्ही मोगाचो न्हू. बगर देवान आमचो मोग केल्यात आमचे पातकांचे फारीकून दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयल्ल्यात आसा. देवाचो मोग थंयसर आसा. मोगाचो न्हू, देवान आमचो इतलो मोग केल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. एकामेकाचो मोग करचो भोव गरजेचो जावन आसा. कोणीय मनशान देवाक पळयल्लो ना. देव आमचो मोग करता म्हणून तो पळयलोच ना. पूण एकामेकाचो मोग करता जाल्यार देव आमचेर ते रावता आनी मोगी आमचे ते संपूर्ण जाता. जर तर आमी एकामेकाचो मोग आमी करता, देव आमचे ते जियेता आनी देवाचो मोग थंयसर संपूर्ण जाता. एका संपूर्ण शेवटाक तो पावता. रिचेस टू द क्लायमॅक्स प्लेस म्हणून आमी म्हणटा. त्या देखून मोगाचे न्हू, देवान आमकां एक आत्मो दिला. हाचे वरवीं आमी हेरांचो मोग आमी करता. तो आमचे ते जियेता आनी आमी ताचे ते आमी जियोन आसावो. आनी बापान दाटलेल्या पुताकच आमी देखता. जेजू क्रिस्ताकच आमी देखता. हेरां ते जेजूचे प्रतिरूपच आमी देखता. देवाचो पूत म्हणून आमी वळखता. जेजू क्रिस्त जावन आसा सोडवणदार म्हणून आमी वळखता. जिवन देवाचो पूत म्हणून आमी वळखता. पेद्रून जेजूच्या मोगाच्या अपरमीक मोगान तो भरलो. ताचे ती मोग पेटोवन आसलो आनी जेजू ताका विचारता, तुमी म्हाका कोण म्हणटात? त्या वेळार पेद्रो मोगान भरून पावर्तान भरून अशें म्हणटा, तूं जावन आसाय जिवन देवाचो पूत. तुजे लागीं आसात सोम्या साश्टीक जिविताची उतरां. तुजो जावन आसा जिवन देवाचो पूत. मोगाचे न्हू, जर तर आमी एकामेकाचो मोग आमी करता, देवाचो मोग आमचे थंय वाडटा. देवाचो मोग आमचे थंय निरंतर वळोन आसता. आनी असलो मोग देवान दाखयल्लो मोग आमी हेरां थंय आमी दाखोवंक जाय. मोगाचे न्हू, जुवांव आपुरबायेन म्हणटा, देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगांत जियेता, देव ताचे थंय जियेता आनी तो देवा थंय जियेता. देवा थंय जियेता. जर तर आमी मोग करना तर जळटेच्या दिसा देवूच आमची जळटी करतलो. जेजू क्रिस्तच आमची जळटी करतलो. जर तर आमी क्रिस्ता बरी आमी जावंक आमी सोदता, जळटेच्या दिसा आमकां देव सवाल करिना. तुमी एकामेकाचो मोग केलो आमी सवाल करिना. बकार आमकां सगळींच्या राजांत आपल्या कोपांत तो वेगून तो दवरतलो. जर तर मोग आसा तर थंयसर भिरांत ना. मोगाचे न्हू,
मोग जावन आसा दयाळ, मोग मोसर करिना, सगळें सुसून व्हरता, सगळें बरोबर वचता. जर तर मोग ना तर कितें फायदो म्हणून सांव पावलो म्हणटा. भावार्थ बरोवसो मोग ह्या तिना शेगुना पैकी व्हरतो शेगून जावन आसा मोग. आमचे ते मोग आसोंक जाय. आनी मोगांत हांव देवाच्या मोगांत हांव कोणाकच वेगळेचार करूंक जायना. रोमाचो ग्रंथ आते 8 आमी पळयतावो, 8 अध्यायान पळयतावो. देवाच्या मोगांत हांव न्हू कोणाचाच वेगळें करूंक साध्य ना. मोग आसले कडेन विरत ना, थंयसर बरेंपण आसा म्हणून सांगीत. पयले सुवातेर देवान आमचो मोग केलो आनी आमी तसो मोग आमी करूंक जाय. आज जेजू क्रिस्त देव बाप आमचे तावन मोग करूंक आमकां आपोवणें दिता, आमकां इन्विटेशन दिता, एक्सपेक्ट्स आमचे तावन अपेक्षीत दिता. जर तर सांजवा बापूरबाय म्हणटा, जर तर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेश करता, तो पडकिरो तो जावन आसा म्हणून हांवें सांगलें. आपल्या भावाचो तो मोग करिना तर कितें फायदो मोगाचो न्हू. तो देवाचो मोग करिना म्हणून सांगीत. जेजू क्रिस्तान दिल्लो उपदेश जावन आसा कसो हांवें तुमचो मोग केला गे, तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हणून भोव अपुरबायेचो आदेश दिलो. भोव अपुरबायेचो आदेश दिलो मोगाचो न्हू. त्या देखून आमी कितें करूंक जाय, एकामेकाचो मोग आमी करूंक जाय. हो संदेश सुरवेक आमचो दिल्लो, देवानच दिल्लो संदेश जावन सुरवेरच संदेश दिल्लो. आमी खायले बरें जावंक नजो. आपल्या आबेलाक जिवीश मारल्या उपरांत देव विचारता, तुजो बेलो कोण? तुज्या भावाचें रगत म्हाका बोबाट मारून आसा. तुजो पेलो कोण? म्हजो पेलो कोण म्हणटा? माय ब्रदर्स कीपर. मोगाचो न्हू. आमी भावाचो आमचो द्वेश करूं नजो. म्हाका तांकां मोगान आमी पळोवंक जाय. जर तर आमी मोग करना तर आमी सैतानाच्या पक्षान आमी आसाव. सैतानाच्या पक्षेक आमी सर्वले मनीस आमी जावन आसाव. आनी आमी पडकिरी मनशां आमी जावंक आमी परताव. मरणांतले भायर येवंक आमकां सादिना. आमकां जिवीत आमकां मेळना. आमी फातकाक आमी संपडताव. मरणाचो वेडो आमचे वयर येता. त्या देखून मोगाचो न्हू. क्रिस्तान आमचे पसून जीव दिला. आनी आमी हेराचो आमी मोग आमी करूंक जाय. खाली उतरान जिबेन आमी मोग केल्यार मात पावना. पगार आमच्या करण्यांनी, यथार्थपणी करण्यान आमी दाखोवंक जाय. तो आमी देवाची भुरगीं आमी जावंक आमी पावताव. सांजुआवो आपल्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्य 1 वळेंत तो म्हणटा, पळय कितलो मोग बापान आमचेर ओतला. आमकां देवाची भुरगीं जावन म्हणून तांकां आमकां आपोवणें दिला. निजाय की आमी देवाची भुरगीं आमी जावन आसाव. जर तर आमी देवाची भुरगीं जायना तर तो आमकां वळखना. तो पाताक करता, तो धर्मद्रोही जाता. पाताक म्हळ्यार देवाचा विरोध वेचे म्हणून अर्थ. त्या देखून मोगाचो न्हू. हे पाताक थांडोवंक जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयिल्लो. आनी जर तर आमचे थंय पाताक ना तर क्रिस्त आमचे थंय आसा. जेजू म्हणटा जुंच्या वांजेलांत, हांव जावन आसा तरी दाखवाल, तुमी जावन आसात म्हजे पंटे. जो कोण म्हजे थंय एकवटान रावता तो यथेश्ट फळ जोडटलो. जर तर म्हजे उपादेश पाळटा तो म्हजो मोग करता आनी यथेश्ट फळ जोडूंक शकतलो. आनी नितीवंतपणाचें फळ जोडूंक शकतलो. सुभागीणपणाचें फळ जोडूंक तो शकतलो. देवाचो पूत जावंक पावतलो. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, त्या देखून आमी हेरांचो आमी मोग आमी करूंक जाय.
मोगाचें जेजूचें काळीज एक मोगान भरलेलें काळीज जावन आसा. आपल्या आपारीत मोगान ताणें हेरांचो ताणें मोग केलो. मनशापणाची बोगणां ताचे थंय आसलीं. मनशापणाच्या बोगणांनी तो भरिल्लो. त्या देखून तो मनशा संगी तो जियेलो. मनशा बरीच तो जियेलो. लाजरास मरण मावता आसतना तो रडलो. एका मनशा बरी तो रडलो. कणवळाय ताचे थंय आसली, दूख आसली, बेजाराय आसली. आपली बोगणां ताणें दाखयलीं. कुसार उकळटा आसतना एका मनशा बरी ताणें कश्ट ताणें सोंसले. देव पण आसा जाल्यार एका मनशा बरी ताणें कश्ट सोंसले. मोगाचें त्या देखून आमी कितें करूंक जाय? कितें करूंक जाय? जेजूची बोगणां आमी जाणा जावंक जाय. जेजूच्या आपरमिताचो मोग सत आमच्या जिवितांत वर्णूंक साध्य आसा गे. जेजूची बोगणां आमच्या बोगणाक सरी करूंक साध्य आसा गे. खंडीत आसना. जेजूची बोगणां आमची बोगणां आमच्या बोगणां मदें मस्त फरक आसा. जेजूची बोगणां मोगान भरलेलीं जावन आसात, पूण आमची बोगणां कितें जावन आसा मोग आमी जाणा जावंक जाय. देखून मोगाचें देव म्हळ्यार मोग. आपल्या मोगान ताणें इस्रायल घराचो ताणें मोग ताणें केलो. देवान आपल्या इस्रायल घराचो मोग ताणें केलो. ओझेया प्रवादी मुखांतर देवान आपल्या लोकांचो मोग केलो म्हणून उगडां पे करता. देवान इस्रायल पोरचेचो मोग केलो. एका भुरग्या सारको ताणें मोग ताणें केलो. तांकां खांद्यार ताणें उबयलें. खांद्यार ताणें उलयलें. तांकां चलोवंक ताणें शिकयलें. एक आवय आपल्या भुरग्यांची जतन केली. ओझेयाचो जे ग्रंथ 11 अध्याय 3 वळ. जेजू ह्या संवसारी आयलो. देवाच्या मोगाचो संदेश हाडून आयलो. आनी देवाचो मोग मेद आसलो मोग जावन आसा. देवाचो मोग अपरिमीत मोग जावन आसा. देवाच्या मोगाक गड ना. देवाच्या मोगाक मीत ना. देवाच्या मोगाक मीत ना. जेजूचें काळीज मोगान भरलेलें जावन आसा. जेजू म्हणटा आपणाक सोमी म्हणून उलो करता तर देवाची खुशी पाळिना तर तो खंडीत जावन सर्गींच्या राजांत तो रिक्षो ना. मातेवस वांजेल अध्याय 7:12 वळ. त्या देखून जेजू आमकां आपोण दिता. कश्ट केल्यान वचन उबयतल्यान म्हजे सशी येया. हांव तुमकां विशीव दितलो. हांव जावन आसा व्हड्या आनी कलते काळजाचो. म्हजे लागचें तुमी शिका म्हणटा जेजू क्रिस्त. मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, जेजूचें काळीज मोगान भरलेलें काळीज जावन आसा. देवाचें काळीज, जेजूचें काळीज दाळ्यान भरलेलें काळीज जावन आसा. तो बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो तो जावन आसा. बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो जावन आसा. मोगाचें आमकां मोग आमच्या जिवितांत आसा करीचे तर, मोगाचें फळ आमच्या जिवितांत आसा करीचे तर पवित्र आत्म्याची सखत गरजेची जावन आसा. सुरवली क्रिस्ती पवित्र सभा एका मनान एका काळजान म्हणले परी ती सांगत आयली. भावबंडाच्या स्पिरितान ती सांगता ती जमली. आनी भाव बांदवपणाचो एकतार ताणें दाखयलो. स्पिरीट ताणें दाखयलो. भाव बांदवपणाचें सहल बागेलीपण ताणें दाखयलें. आनी अशें पवित्रत्व तांचे थंय आसलो. पवित्रत्व तांचे थंय वस्ती करत आसलो. मोगाचें पवित्रत्व एक व्यक्ती मात्र म्हणून ताणें दाखोवन दिलें मात न्ही, पवित्रत्व जावन आसा. तिनदा दिसो तिसरो जन म्हणून ताणें दाखयलें. मोगाचें जर तर पवित्रत्वाचें आजारपण आसा तर थंयसर मोग आमकां पळोवंक मेळटा. मोगाचें वातावरण आमकां पळोवंक मेळटा. पेंटेकोस्ट दिसा पवित्र आत्मो तांचे वयर आपोस्तलांचेर देंवन आयलो.
आणि तांचे काळीज मोगान पेटले. आणि मोगान पेटले वरवीं देवाच्या मोगाचो संदेश सगळ्यांतल्यानी वचून तांणी तांणी केलें. आज तेंच बाग आमी आपणावंक आमी मागणें करूंक जाय. मागणें गरजेचें जावन आसा मोगाच्यान. आमी पवित्रतेच्या स्पिरितान आमी बरोवंक जाय. आज जायत्यो सांत संतिनीचे आदर्श आमी पळयत तर पवित्रतेच्या प्रेरण ती बरली. आनी मोग ताच्या काळजांत खतखतून आशिल्लो. आनी खतखतून आशिल्ल्यान ताच्या जिवितांत तांणी नवें साव तांणी हाडलें. सांत इनस लोयला, कुर्सस सांत जुवाव, अबिलस सांत थेरेज, सांत फ्रांसीस असिसी, सांत क्लारा, सांत जुसेफास, दानियेल आनी नुवतीक परगटणार सांत तुमस आक्विनास, बोनावेंचर आनी अशे जायते सांत संतिन्यो. कोलकाताची मदर तेरेसा कितें केलें? देवाच्या मोगान ती बरलेली आनी तांणी हेरांची सेवा तांणी केली. पवित्र मोग तांचे थंय आशिल्लो. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जर तर पवित्र आत्मांचे थंय आसा तर देव आमचो मोग करता म्हणून आमकां कळीं जाता. आनी आमी एकामेकाचो मोग करूंक आमी मुखार सरता. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमचे मागणें जावं दी. जेजू, तूं मोगाचो सागर, दयाळेचो सागर, आमची काळजां तुज्या मोगान भरून दी. आमची काळजां तुज्या मोगाच्या उज्याच्या आत्यान जोडली म्हणून आमी मागया. दिव्यवाणी